Sonsadawali garbage. The Deputy CM Bab Vijay Sardesai is closely monitoring. कशा जाणा सोनसडो कुणी करून दवरला आनी कोणाक भोगचें पडटा हें मडगांवकारांक पयलीं खबर आसपाक जाय. सोनसडाचो एग्रीमेंट काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना केल्लो म्हाका दिसता आनी त्या खातीर जो एग्रीमेंट करता आसतना सगळ्या गोश्टीचो विचार करपाक जाय. गव्हर्मेंट इज कंटिन्यू प्रोसेस जरी जालें खंयचेंय डिसिजन घेवच्या पयलीं स्टेटीचो इंट्रस्ट पयलीं चिंतपाक जाय. त्या खातीर म्हाका दिसता तेन्ना वेवस्थीत रित्या विचार करिनासतना जी टॅक्नॉलॉजी वापरल्या आनी ती टॅक्नॉलॉजी वेवस्थीत रित्या वर्क जावंक ना म्हणून तो प्रॉब्लेम क्रिएट जाला. आनी ताका लागून आतां फॉमेंतूर रिसोर्सीसचो गार्बेज प्लांट आहा थंयसर आनी मडगांव मुन्सिपल आतां कशें आसा आमी एक तर त्या कायद्याच्या कचाटान अडकल्या म्हणजे तेंच्यांनी जो एग्रीमेंट मारला ताका लागून अडकल्या. नाजाल्यार आतां पर्यंत राज्यांत आशिल्ले जितके कडेन गार्बेजीचो इशू आमी ऑलरेडी हातांत घेतला, आमी ऑलरेडी सोडयला. ऑल टुगेदर राज्यांत जवळपास 4 ट्रिटमेंट प्लांट येता. सालिगांव ऑलरेडी जालो, काकोडा येता, बांयगणी येता आनी वेर्णा येता. घडये तेच्या खातीर आमकां पांचवो तो सोनसडार कितें हाचो विशय म्हणजे आयजूय डेली हांव आतां सुद्दां येवच्या पयलीं विजया कडेन अपडेट घेतालो की तांणी भायरसुनूय कोण मनीस हाडून तेजेर टॅक्नॉलॉजी बीन ऑलरेडी फायनलायज केल्ली आहा. बट त्या कायद्याच्या कचाटांतल्यान एकदां जर सुटलें जाल्यार ताजेर ट्रिटमेंट करप हे सरकारा खातीर नवीन कांय ना. कारण आमी ऑलरेडी सालिगांव ऑलरेडी ट्रीट करता आनी बाकीच्या कडेन टॅक्नॉलॉजी आनी ट्रिटमेंट वी हॅव द आयडिया म्हणल्या उपरांत आमच्या कडेन सिस्टम इन प्लेस आसा. फक्त इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर म्हाका दिसता ते मारगांव मुन्सिपल आनी फॉमेंतो हांच्या मदलो विशय सुटपाक जाय. आमी तो विशय निभयता.